रायबंदरा जो ओल्ड रॅम्प आसा थंय आसा आनी मुद्दाम हांव येयला आयज हांगासर की तेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडलां RND की फाल्यांच्यान जो न्यू रॅम्प आसलो ते सायडीचो जो कंस्ट्रक्शन चलता तो फाल्यांच्यान थंय बंद करता आनी तेंच्यांनी आतां म्हणजे डायवर्ट फाल्यांच्यान हांगासर ओल्ड रॅम्प आसा आमचो हो आसा मयी मतदारसंघाचो आमदार आसा श्री पेमेंट शेट RND शिरोडकार तशेंच आमचे स्टुडंटचे पंच मेंबर येयल्लेले आसा हांगासर आनी तुमकां दाखयता लायव्ह कशे तरेन आनी तिचे कशें कितें ती म्हाका पळय ती कॉन्ट्रॅक्टर येयल्लो आसा श्री राजेश हळदणकर आयज हांगासर सायट विजीट दवरलेली आनी त्या विजीटाचो पर्पज कितें आसलो तर गोंय सरकारान आमच्या 2 रोरो फेरी हांगा हाडपाचे केल्ले आसा. म्हणजे रायबंदर हो एक बिझिएस्ट सी रूट आसा. ह्या रुटाचेर 2 रोरो फेरी हाडपाचे केल्ले आसा त्यो आतां फेब्रुवारी म्हयन्यान रेडी जातल्यो आनी त्याच पयलीं जो रापाचे डेवलपमेंट जावपाक जाय आसलें वा राप जो मॉडिफाय करपाक जाय आसलें तें काम ऑलरेडी आमी सुरू केल्लें आसा. पण तें काम स्टेप वायज जर करतलो जाल्यार ताका टायम लागतलो. पूण एट अ टायम दोनूय कामां म्हणजे ओल्ड राप आनी न्यू राप हे दोनूय कामां एक एट अ टायम जावची म्हणून तो राप जो आसा रायबंदर सायडीचो तो आमी थोडे दीस बंद दवरपाचें प्लॅनिंग करता. आनी बंद दवरून हो जो ओल्ड राप आहा ह्या ओल्ड रापाचेर सोय फेरी आमच्यो ऑपरेट जावपाक जायो ताका लागून कितें गैरसोय जावपाक जायना म्हणून आमी ह्या सायट इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. सायट इन्स्पेक्शन करता आसतना आमच्या वांगडा सिल्वानो पोरेरा आसा जो स्मार्ट सिटीचो इंजिनियर आहा, आमचे कावन्सिलर आहा आमचे सोडणाचे वॉर्ड मेंबर्स आहा, आमचे टॉनी बाबा आहा. आतां सगळ्यांचे सजेशन घेवन आमी एक कन्क्लुजन काडलें आसा की ही जी पार्किंग स्पेस कोणी जी अलॉकेट केल्ली आसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान ती आमी तेंचे कडेन थोडे दिसा खातीर मागतले. आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो म्हणटा की दोनूय राप ड्राफ्टींग करपाक लागून आमकां आनी RCC काम कंप्लीट करपाक लागून 2 म्हयन्याचो टायम जाय. तर हो टायम पर्यंत हो राप आमकां ऑपरेट करतलो जाल्यार लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. आयज लोकांनी इनकन्विनियन्स थोडेशें जातलें पण लोकांनी धीर धरून जर आमकां सहकार्य केलें जाल्यार तो राप 2 म्हयन्या पयलीं कंप्लीट जावंक शकता. अदरवायज तो जर टायम ताका घेतलो सिंगल पॅसेंजर केलो आमी जाल्यार ताका पावसा फुडें पावूंक शकता तो. म्हणून हांव लोकां कडेन विनंती करता, लोकांक रिक्वेस्ट करता की जे 2 म्हयन्यांक जे काम जे चालू उरतलें ते कामाक लागून लोकांनी थोडेशें पेशन्स बाळगचें. I feel this is a very good move, and it is going to be benefiting all the people around Shorao, especially people of Ribandar and all other people travelling via Ribandar to Shorao. So this is going to be a great blessing. So from our side, I'm sure there is 100% cooperation. To arrange the put bracket this side. So this side will the ferry and this side will going straight to Old Goa this side. Okay, you will also help them to monitor the situation, no? Especially what happened, the traffic is more during the wee hours, like in the morning and in the evening. Like that's the time people are returning back home. So during that time there is a bottleneck. And there is a lot of traffic chaos over there. So but I feel if it is monitored properly, then everything can go on very smoothly. Duration of this कामाचे कितलो तेंप आहा तेंका? मी पळोवपाक जाता काम ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आहा. सो आतां MLA प्रेजिडेंट शेट वांगडा मिटींग जाल्लें शिफ्ट फेरीज ऑन द अदर हँड तेका हांगा त्रास जातले न्ही फेज वायज काम एकदां शिफ्ट केल्यार आमकांय मातशें फास्ट जातलें काम. सद्याक प्रोग्रेस बरो आसा. आज कित्याक चलना? आज काम कित्याक चलना? फक्त आयज सरान मिटींग केल्लें न्ही सो ते डिस्कस करूंक जाय. की लो टायड हाय टायडाचो कितें इशू हांगासर तयार जाता काम करपाक? मेनली कितें आसा असलें काम फक्त तुका हाय टायडीन मातशें स्पीड अप करूंक जाय कित्याक ना लो टायडीचेर काम करूंक मेळटा न्हू? येस ऑन लो टायड. लो टायड